आता आमकां 2 दिसां आदी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आहा फ्रॉम जीसुडा. हो मास्टर प्लॅन प्रिपेरेशन चलता तो थ्रू जीसुडा. आनीक जीसुडा सांगता की एक टेंडर केल्लो फॉर ड्रॉइंग मास्टर प्लॅन फॉर 3 cities: फोंडा, वाळपय आणि मारगांव. आनीक ह्या estimate total cost was around 2.3 crores total for drawing master plan of Fonda, Margaon and Valpoy, including GST. आता जेन्ना आमी वर्क ऑर्डर पळयता जाल्यार हो वर्क ऑर्डर जो दिल्लो तो स्टुडिओ पॉड डिझायन प्रायव्हेट लिमिटेडाक दिल्लो ऑन 5th of August 2022. आनीक एज पर द कॉन्ट्रॅक्ट ताका 5th of August 2022 काम सुरवात करपाक जाय आशिल्लें. आनी डेट ऑफ कंप्लिशन दिल्लो 4th of February 2023. ह्या दिसा भितर तेणी हे प्लॅन कंप्लीट करून सबमीट करपाक जाय आशिल्लें टू जीसुडा. पूण आतां आमकां दिसून येता की हे जे प्लॅनिंग चालू आसा आमी इन्फॉर्मेशन मागलें, व्हेरी स्पेसिफीक पॉयंट्स आमी मागले की खंयचे स्टेक होल्डरां तेमी मेळ्ळा, कोणे इनपुट्स दिला तांकां. कित्याक आमकां फाटीं जेन्ना एक प्रेझेंटेशन दिल्लो इन मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल तेन्ना आमी कितलेशे ताजे फिचर्स पळयल्ले आमी. सो आमकां जाण जावपाक आशिल्लें की हे तांकां इन्फॉर्मेशन दिली कोणे. सो त्या खातीर आमी मागले डिटेल्स मागले, 5 पॉयंट मागले आमी. पयले म्हणल्यार आमी वेदर द सेड एजन्सी हॅज कंप्लिटेड द मास्टर प्लॅन फॉर मारगांव एंड इफ कंप्लिटेड कायंडली प्रोवाइड अ सर्टिफाईड कॉपी ऑफ द प्लॅन. थंय जीसुडा म्हणटा द प्लॅन इज नॉट कंप्लिटेड. मागीर म्हणला आमी इन इव्हेंट दॅट द मास्टर प्लॅन इज स्टील इन प्रोग्रेस देन द शेड्यूल दॅट इज डेट, टायम, वेन्यू फॉर पब्लिक प्रेझेंटेशन प्रायर टू द फायनलायझेशन ऑफ द प्लॅन. हांगा म्हणटा द मास्टर प्लॅन इज स्टील अंडर प्रिपरेशन. आता हे आमी पब्लिक प्रेझेंटेशन मागपाक कारण कित्याक आमी पळयला की ह्या प्लॅनिंगाच्या हातून फक्त सर्टन सेक्शन सारकें स्पेसिफीक म्हणल्यार बिल्डर लॉबी हांकां घेवन हे प्लॅनिंग चलतालें. नानुटेला फाटीं देखून आमी मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी हें केलें, क्वेश्चन रेज केल्लें कित्याक आनी दुसरी स्टेक होल्डर नाका म्हणून. आनी थर्ड क्वेश्चन आमी मागलें सर्टिफाईड कॉपीज ऑफ इनपुट्स sought and obtained by the agency from various departments and stakeholders for preparation of the master plan. तेमी आमकां दिल्ले आहा. आनी हे जे सर्टिफाईड कॉपीज दिल्या इनपुट्स तातूंत आमकां दिश्टी पडटा की तांचो फर्स्ट प्रिपेरेशन करपाक पयलेच फावटी जेन्ना ते भायर सरले हें करपाक जाल्यार 7th of February 2023 ह्या दिसा ते स्टार्ट केले तेमी इनपुट्स घेवपाक 7th of आनी त्यांचो कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायर जाला ऑन February 4th February. म्हळ्यार 4th February एक्सपायर जालो कॉन्ट्रॅक्ट तांचो आनी ते 7th February ते इनपुट्स घेवपाक तयार करतात. म्हळ्यार दे वर वर्किंग, दे आर स्टील वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रॅक्ट दॅट हॅज एक्सपायर्ड. की जेन्ना तुजो कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायर जाला आजच्या दिसा पासून रिन्यू जावना, हांवें कन्फर्म केल्लें आहा. Till today also it is not renewed, though it expired on 4th of February 2023. And in spite of that, 68 lakhs ह्या एजन्सीक फारीक केल्ले आहा. कितें सुमार काम केल्लें कांयच कळना, कित्याक हें जर कोणें पळयलें जाल्यार इनपुट्स घेतले ते ह्या इनपुट्सांचेर 68 lakhs तांकां फावो जाता जाल्यार खबर ना. आनी हांव मायंड यू ते 2.30 crores हांवें हेजे पयलीं सांगलां 3 म्युनिसिपालिटीक म्हणून. पूण हे जे पेमेंट आसा हांवें स्पेसिफीक मडगांवच्या बाबतींत मागिल्लें आनी मडगांवच्याच बाबतींत पयलीं 8 लाख दिला, मागीर 20 लाख दिला आनी मागीर 40 lakhs. सो टोटल 68 lakhs मडगांवच्या प्लॅनान दिला. पूण खंय आसा प्लॅन? अजून अंडर प्रिपरेशन म्हणटा ते, अजून लिपयतात. सो हे आनी जेन्ना आमी हे थ्रू द हें वयताले आमी डिटेल्स वयताले जे कोण कोण इनपुट्स दिला तातूंत आमकां जायते हेर डिटेल्स मेळटा. पूण आमी वी वील स्टडी दीस the technical aspect. Now here we are talking about the validity of the contract. That it was invalid and in spite of that 68 lakhs have been paid, which is a total fraud on the public exchequer. Short सांगतो म्हळ्यार तेणे ड्रेनेज सिस्टमा सांगलां. तेंकोले ड्रेनेज सिस्टमा पासून प्लॅन ना. एक सादो मनीस एक होंपी बांदतो जाल्यार विदाउट एड्युकेशन ते बाबा पयलीं चोयता पावस येता तें उदक खंयच्यान वयतलें. आणि हे इतले एड्युकेटेड एक्सपर्ट म्हणटाय ते डोंट हॅव ड्रेनेज प्लॅनिंग. मागल्या सांगताय ते इट इज नॉट आवर ड्युटी ऑर वी डोंट हॅव दॅट प्लॅन.
आतां जायत जाणां खबर आसतलें बेंगलोर सिटी तांकां इतले व्हडले व्हडले बंगले आहाय पूण ते आतां बुट्टी येवन तेंगेले बुडोवन गेले तांकां पयशे आहाय पूण बेजीक नेसेसिटी नाय इवन उदकाक ते साफर जाताय हेंच आमगेलें आतां गोंयांत ना जावचें म्हूण आमी गोंयकारां लागीं मागता आमी दोळे उक्ते करून एक दोग तीग जाणां सगळ्यांनी आवाज करून हें गोंय सांबाळपाक प्रयत्न करपाचे आनी हाचेर आतां आमचो बाब फुडें काल्लो चलयतलो. I mean, to follow up with this drainage, I was just reading the terms of the agreement, and they are very vague. There is no such thing that water drainage is not included, and water drainage is the first most important point of any city. But before that, I would like to know under what provision of law is this master plan being conducted. We have an ODP which comes under the TCP Act. So if this is an input to prepare the ODP, it should come under that, under TCP, not under GSUDA.